पेडणे म्हालातल्या सुमार 1,44,77,683 मीटर शेत जमिनीचो विभाग बदलून ती जमीन वसणूक विभागात दाखोवपाचे काम सरकारान केला। सरकाराच्या ह्या निर्णया आड चांदेल हसापूर, आगारवाडा, पारसे आणि पाले पंचायतीच्या ग्रामसभेत खाशेलो थाराव पास केलो। फुडली कारवाई करची हे खातीर मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हांका निवेदन भेटयले। दिवचले मुळगावा आनीक एक बिबट्याचो रातच्या वेळार लोकवस्तीत वावर दिश्टी पडला। कांय थळाव्यांनी ह्या बिबट्याक पळयला। ह्या बिबट्याच्या वावराक लागून लोकांमदी भय पातळा। 1.5 म्हयन्या पयलीं मुळगावांत धुमशणां घालपी बिबट्याक रान खात्यान धरिल्लो। आता आनीक एक बिबट्याचो मुळगावा लोकवस्तीत वावर दिश्टी पडला। सांग्यार आमडय गांवच्या पुलाची स्थिती सामकी बिकट जाल्या। पुलाचे रॉड भायर सरल्यात जाल्यार रेलिंग कळमेला। पूल खूपच अशीर आशिल्ल्यान एका वेळार 2 गाडयो वचपाक शकनात। सरकारान हांगासर नवो रुंद पूल बांदचो म्हणून थळाव्यांची मागणी। दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर कृत्रिम टर्फ घालतले। जी सुडा वतीन हे काम करतले आणि ह्या कामाचेर सुमार 90 लाख रुपया खर्च येतलो, अशी माहिती आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिल्या। दिवचल फुटबॉल फ्रेंड्सा वतीन ह्या मैदानाचेर आयोजित केल्ले फुटबॉल सर्तीक मंगळारच्यान उमेदीन सुरवात जाल्या। हे सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक आमदार शेटये मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले। पणजे महापालिकेच्या नव्या इमारती खातीर बुधवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बुन्यादी फातर घालो। महापालिकेक नव्या इमारतीची गरज आशिल्ली। 75 कोटी रुपया खर्च करून नवीन इमारत बांदतले। तशेंच जाता तितल्या बेगीन ह्या इमारतीचे बांदकाम पुराय करून लोकार्पण करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या।
छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघ नखा 3 वर्सां खातीर भारतात हाडटले। मंगळारा महाराष्ट्राचो मंत्री सुधीर मुंगुत्तीवार आणि उदय सामंत हांणी लंडनातल्या विक्टोरिया आणि आल्बर्ट म्युझियमात कबलातीचेर सही केली। टायगर क्लोज म्हणजेच वाघ नखा हे 17व्या शेंकड्यांतले शास्त्र छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफजल खानाक मारपा खातीर वापरिल्ले। पेडणे तालुक्यात वट्ट सुमार 1.5 कोटी चौखण मीटर जमनीचे झोन बदलून 3000 कोटी रुपया जोडपाक पेटला म्हणून काँग्रेसीचो गंभीर आरोप। पेडणे ही फक्त सुरवात, ल्हव ल्हव पुराय गोंय विकपाचो सरकाराचो प्लॅन आसा। नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे रियल इस्टेट मंत्री जाला म्हणून काँग्रेसीच्या अमित पाटकारान खर टिका केल्या। दोन ऑक्टोबराक बलराम स्कुलात एक वाईट घडणूक घडली। स्कुलातल्या सरान 6वेच्या एका भुरग्याक मोपाच्या दाण्यान मारलो। 2 तारखेर सांजे वेळार स्कुलातल्या घरा आयल्या उपरांत ताणें आवयक ह्या घडणुके विशीं सांगलें। बरें दिसना म्हूण ताच्या घरच्यांनी ताका काणकोण हॉस्पिटलांत व्हेलो। उपरांत ताका दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केल्या। ह्या सराचेर कारवाय करची अशी मागणी ताच्या घरच्यांनी केल्या। गोयच्या आप मजत गटाच्या बायलांनी तयार केल्ल्या वस्तूंक देशभरात मार्केट दिवपाचे हेतान सरकार अंदू दुसऱ्यांक ई-बाजाराचे आयोजन करतले। गोंय इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटा वांगडा कबलात करून बायलांक वेवसाय कसो करचो, मार्केटिंग कशी करची तशेंच हेर मार्गदर्शनूय दितले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगले। ढगफुटीक लागून सिक्कीमात हुंवार आयला। उत्तर सिक्कीमातल्या लोनक न्हंयचेर ढगफुटीक लागून तिस्ता न्हंयची उदकाची पातळी अचकीत वाडली। ताका लागून जायत्या वाठारांनी उदक भरला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या हुंवारात 23 लश्करी जवान बेपत्ता जाल्यात। ह्या जवानांक सोदपा खातीर सोद कारवाय सुरू आसा।
मडगांव बोर्डा वाठारांतल्या रस्त्याचेर पुराय फोंडकुलां पडल्यात। ह्या फोंडकुलाक लागून अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागल्यात। तशेंच गाडी चलोवप्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। जाल्यार कागाळ करून लेगीत भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते आपले काम पुराय करिनात। ताका लागून नगरसेवक कामिल बरेटो हांणी रस्त्यार आशिल्लीं फोंडकुलां पुरोवपाचें काम हातांत घेतलां आनी भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंत्याचेर खर कारवाय करपाची मागणी तांणी ह्या वेळार केल्या। धार बांदोड्या आमिगोज हॉटेला कडेन आशिल्ले वल्त सामके धोकादायक आसा। हे धोकादायक वल्ताक लागून थंय अपघात घडटात। हे वल्त काडून थंयचो रस्तो वन वे करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। हांगाच सोमारा हैदराबादचे बसीचो भिरांकूळ अपघात जाल्लो। राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर गोंयच्या शाळेंच्या दिवाळेच्या सुटयेत बदल जाला। हे विशीं शिक्षण खात्यान परिपत्रक जारी केलां। राष्ट्रीय खेळा सर्तीक लागून शाळेक 25 ऑक्टोबर ते 18 नोव्हेंबर मेरेन दिवाळेची सुटी आसतली। सोमार 20 नोव्हेंबरा सावन शाळा परतून सुरू जातल्यो। पयली ही सुटी 7 ते 23 नोव्हेंबर मेरेन जाहीर केल्ली। मंगळारा दिल्ली आणि उत्तर भारतातल्या जायत्या वाठारांनी भूकंप जालो। सुमार 1 मिनिटा खातीर भूकंप जाणवले। या वेळार इमारती लेगीत हालपाक लागल्यो। या भूकंपाचो केंद्र नेपाळ असून ताची खोलाय धर्तरे सावन 10 किलोमीटर आशिल्ली। दनपरा 2:25 वरांचेर 4.6 आणि दनपरा 2:51 वरांचेर 6.2 तीव्रतेचो आनीक एक भूकंप नेपाळात जालो। दिवचलच्या आयडीसी वाठारांत एक अवजड ट्रक झाडाचे व्हडले खांदयेक अडकून पडलो। सुमार वरभर यत्न केले उपरांत ट्रक सुरक्षीत काडपाक येस आयले। ही घडणूक बुधवारा दनपरा घडली।
गोयच्या काजूंक जीआय मानांकन मेळिल्ल्यान गोयच्या काजू वेवसायिकांमदी उमेदीचे ल्हार पातळ्ळा। हे मानांकन काजूचो दर्जो आनी वारसो जपपाक मजत जातली। आयात केल्ल्यो आफ्रिकन काजू गोयच्यो काजू म्हणून विकप्यांचेर खर कारवायूय करतले अशी शिटकावणी शेतकी मंत्री रवी नायकान दिल्या। ह्या दुकानदाराचेर कारवाय करपाचो आदेश गिरायक वेव्हार खात्याक दिल्ल्याचे रवीन ह्या वेळार सांगले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका मेळिल्ल्या भेटवस्तूच्या लिलावा वेळार बनारस घाट ह्या पेंटिंगा खातीर 65 लाखांची सगळ्यात चड बोली आशिल्ली। चित्रकार परेश मैतीन हे चित्र प्रधानमंत्रीक भेट दिल्ले। मजगती ह्या पेंटिंगाचे मूळ मोल लिलावा वेळार 64 लाख 80 अशें दवरिल्ले। 2 ऑक्टोबर सावन सुरू जाल्लो हो लिलाव 31 ऑक्टोबराक सोंपता। पेडण्या कोयर प्रकल्पाकडेन सोमारा राती 2 वरांचेर एका वागान सुण्याक उबारून व्हेलो अशी माहिती कोयर प्रकल्पाचे कामगार पप्पू यादव हांणी दिल्या। ही घडणूक प्रकल्पाच्या फाटल्या वटेन घडिल्ल्यान थंय सीसीटीव्ही कॅमेराज ना म्हणून ह्या प्रकरणाची फुटेज ना अशी माहिती कामगार पप्पू यादव हांणी दिली। शेतकी धोरण येवपी जानेवारी म्हयन्या मेरेन तयार जावपाची शक्यताय आसा। ह्यान पयलीं हे धोरण निश्चित करपा खातीर लोकांकडल्यान सुचोवण्यो मागयल्यात। तशेंच आनीकूय ह्या धोरणात बदल करपा खातीर तालुका पातळीचेर बसका घेतले अशी माहिती शेतकी खात्याचो संचालक नेविल आल्फोन्सोन दिली। फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करून गोयच्या उदरगतीचो विजन डॉक्युमेंट नीती आयोगाच्या जोड पालवान गोंय सरकार तयार करपाची मोख दवरून आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले। दोनापावल एनआयोत बायलांचे सक्षमीकरणा विशीं नीती आयोगान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले।
राज्यातली धर्मीक शांतताय अबाधित दवरपा खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां निर्देश दिवचे तशेंच बायलांच्या 33% आरक्षणात SC/STच्या बायलांचो आस्पाव करचो अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी केल्या। हे विशीं विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी राज्यपालाक निवेदन दिले, मात विरोधी पक्षांतल्यान गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसाय गैरहाजीर आशिल्ले। सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणाक आक्षेप घेत कामगारांनी मंगळारा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आयटकाच्या बॅनरा खाला आंदोलन केले। मनरेगा खाला उण्यांत उणो दिसावडो 600 रुपया तरी दिवपाक जाय ही कामगारांची मुख्य मागणी आशिल्ली। तशेंच 200 दीस कामाची हमी दिवपाची मागणी कामगारांनी केल्या। म्हयन्याक 26,000 रुपया पगार, समाजीक सुरक्षा येवजण तशेंच ज्येष्ठ नागरिकांक उण्यांत उणे 10,000 रुपया पेन्शन दिवपा बरोबरूच शेतकारांक रीण माफी, भौशीक क्षेत्रांचे खाजगीकरण थांबोवपाची मागणी तांणी केल्या। सत्तरीचो तरणाटो पराग देसायान चंद्रार जमीन घेतल्या। हय, ही खरीच गजाल। चंद्रार जमनी घेवप्या मदीं जायती व्हड व्हड नांवां मुखार आयल्यांत। कांय वर्सां आदीं बॉलिवूड अभिनेतो सुशांत सिंग राजपूतान चंद्राचेर जमनीचो कुडको विकत घेतिल्लो, जाल्यार शाहरुख खानाक ऑस्ट्रेलियांतल्या तांच्या एका चाहत्यान चंद्राचेर जमनीचो कुडको भेटयल्लो। हें आमी आयकलांच। ते उपरांत आता गोयच्या ते बीन 70च्या एका मोकासदार तरणाट्यान थेट चंद्राचेर जमीन विकत घेतल्या। करमलघाट रस्त्या खातीर भारत सरकाराची मान्यताय मेळ्ळ्या। भारत सरकाराच्या पर्यावरण, रान आनी हवामान मंत्रालयान करमलघाट रस्त्याक मान्यताय दिल्या। अध्यक्ष रमेश तवडकर हांच्या अर्थीक यत्नाक लागून हे शक्य जालां। मिशन काणकोण 2023च्या नदरेन काणकोणाच्या उदरगती खातीर हो रस्तो महत्वाचो थारतलो। राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या अजित पवार गटान गोंयांत नव्या प्रदेशाध्यक्षाक नेमला। नव्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर शंभू मधुकर परब हांची नेमणूक जाल्या। राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष खासदार प्रफुल्ल पटेल हांणी ही नेमणूक केल्या।